be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. दुसरे सोमुर्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसान पोरचेक म्हळें, इस्रायेला कान दिवन आयक. सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या बोळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फॉर्मायतां तीं उतरां तुज्या काळजांत खोंचोवन दवर. घरांत विसव घेतना, भायर भितर सरतना, न्हिदतना आनी उठतना हीं उतरां तुज्या भुरग्यांक तूं शिकयतलोय आनी तांची खबर भोवन भोवन करतलोय. तीं उतरां तूं तुज्या हाताक एक खुणा कशी बांदतलोय आनी तुज्या कोपालाक एक कोपेल कशें घालतलोय. तुज्या घराच्या दाराच्या कवड्यांचेर आनी दारवंट्यांचेर तीं तूं भरोवन दवरतलोय. जो देस आपूण तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक सोपूत घेवन भासायलें, त्या देसांत तो तुमकां भितर काडटलो तेन्ना थंय तुमी बांदूंक नासलोलीं व्हड आनी ग्रेस्त शारां, तुमी भरूंक नासलोलीं बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी भरलोलीं घरां, तुमी मारूंक नासलेल्यो भायो, तुमी लावंक नासलेले जैतुनाचे मोळे आनी फळां तुमकां मेळटलीं. आनी हीं फळां खावन तुमी दादोशी जातल्यात. तेन्ना चोत्राय धरात. आनी जाणें तुमकां इजिप्त देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर काडल्यात, त्या सर्वेस्पराक विसरूं नाकात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाची तुमी भें धरतल्यात, ताची सेवा करतल्यात आनी ताच्या नांवान सोपूत घेतल्यात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोळ. सर्वेस्पर म्हजें खोडोप, म्हजें कोट, म्हजो सोडवणार म्हळ्यार म्हजो देवूच. जबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोळ. तो म्हजें खोडोप, हांव ताका शरणा येतां. तो म्हजो धाल, म्हजो बळिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो, ताका सगळो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें, म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोळ. सर्वेस्पर म्हजें खोडोप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणदार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां. आपणें विंचून माखलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. जबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोळ. उद्गार. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मोरणाचो भस्मो केलो. शुभवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, ओ मरण परजोळायलें.
मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. कोण एक दादलो जेजू सोरशी आयलो आनी ताचे मुखार सोरपुटून ताणें म्हळें, सायबा, म्हज्या पुताची काकलूत कोर. ताका मोरलूक जाल्या आनी तो चूड कोश्टवता. सोबार पावटी उज्यांत आनी भोवन भोवन उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसा सोरशें व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. तेन्ना जेजून परती पाळून म्हळें, ओ विश्वासी आनी खोटी संसूत ही, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोरशें हांवें रावचें? केन्ना पर्यंत हांवें तुमकां सोदचें? ताका हांगा म्हजेशी हाडात. आनी जेजून ताका बोबाड करतोच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेतावन बरो जालो. मागीर जेजू सोरशें कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो भावार्थ उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा थावन थंय वच, आनी तो वेतलो. आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ तुमचो भावार्थ उणो देखून. मातेव 17:20. अखंड भावार्था वरवीं दोंगर हालोवंक जाता. भावार्थ आमकां एक एकल्याक देवाचें फुंकोट देणें. शीस घडये निर्शेल्ले आसतले जेन्ना तांच्यांनी त्या भुरग्या वेलो देंवचार काडूंक जालो ना देखून. जेजू म्हणटा, हें घडलें तांच्या उण्या भावार्थाक लागून. देवाचो हात आनीक मिलाग्रियो आमचे जिवितांत आमी चाखतांव, तरूय आमचो भावार्थ इतलो हलको कित्याक? वर्सान ओरोस भावार्थ्याच्यो यात्रा जातात. तातूंत खूब जाणां वांटो घेतात. ह्यो यात्रा आमचो भावार्थ वाडोवंक आनी भरवासो जागोवंक खूब फायद्याचें जावचे बदलेक उरफाटें कित्याक? नियाळ करुया. ह्या वेळार आमची नदर जेजूचेर दवरून भावार्थ घोट करुया. भावार्था उदेशी दिसो नासलेल्यो वस्तू आमी पळोवंक पावतल्या. भरवासो आमकां फटयना हें सोत मांदून घेवया. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां आस्वासन दिता. मनशाक सांसवाच्या कोण्या येदो भावार आसात तर ताच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. देवाचें उतर वाचून दिसपट्टी मिसांत वांटो घेवन जिव्या जेजूक घेवन आनी मागणें करून आमचो भावार्थ जेजूचेर थीर करुया. उपरांत पळय कितल्यो मिलाग्रियो आमच्या हातांतल्यान जेजूच्या आदारान घडटल्यो त्यो. तेन्ना जेजू म्हणटलो, तुमच्या उण्या भावार्थाक लागून न्हय, पूण तुमचे अखंड भावार्थाक लागून हें घडोवंक पावलें. अशें जावं. बळवंत बापा, जेजून दिलोल्या फुंक्या देण्या वरवीं देवचाराचेर जोयत व्हरूंक आनी पिडा रोग बरें करूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren karo.